PNSS and the provision, MLA should not come with more than 8 people. Is it unlawful assembly? There are for what has happened to this complaint. Cognizable offense. Zala. Raise your hands on Complaint because this happened on the 20th of May, and today we've come for a follow-up case. Right now at private police station. The PSI, Mr. Mahadev, is refusing to allow the MLA of Velu, Cruz Silva, along with 7 members, to ask the PI Panjim police station what has been the state. I have already done this, sir. I have already done this. The PI of Panjim has given instruction not to allow the MLA and 8 of us inside. When this has become the rule, sir. This is such a shame for us. I'm a victim standing outside. I think refused to enter the Goa, and he was also kind of very shocked to see what is happening. He said he will inform the FP North Goa about the situation. These instructions have been given by PI of Panjim. In spite of me meeting PI on that day when I registered, because he was not there when we had come. I met him after that, and he said, we will give you the full support. This is the support. This is the support. Being a victim. When a victim is here, I'm a citizen, I'm a normal citizen who's raising up the issue about the hill cutting that has happened in Odshell village, about the landslide that has happened, and for 4-5 hours the MLA had not turned up over there. I called up the flying squad, I called up the collector, I called the officials over there on the site to inspect over there. People didn't have any water for that night over there because the pipe was broken. So in spite of doing so much and being a victim, being pushed at, because the punch member acted like a bouncer and attacked the youth over there, pushed him through his phone down. Is it not my right to question? Is it not my right? Stay on the Goa government and to CM Pramod Sawant, being the Home Minister also. This is how a victim is treated. And to all the Goans, तुम्ही पळयात आता आमकां अलाव कर. म्हणल्यार अजूनपर्यंत डिझास्टर मॅनेजमेंटाची टीम ते वचून पळोवन येवंक ना कितें चल्लां म्हणजे तालिगांव पणजे हांकां सेपरेट हे बी दिला काय म्हणून सेपरेट रायट सेपरेट ज्युरिस्डिक्शन थंय पुलीस येवंक शकना डिझास्टर मॅनेजमेंट येवंक शकना अशें चल्लां काय म्हणून डन बाय डिझास्टर मॅनेजमेंट मागीर तो फ्लायींग स्क्वॉडान वचून ते पळोवंक जाय आसलें कितें चल्लां तें. फ्लायींग स्क्वॉड हेज ऑल्सो बिकम लायक सरकार ओन्ली कांय करना. आतां पुलिसूय जाय हें करपाक लागले. इट इज सेड 8 of us. वॉट इज द प्रॉब्लेम म्हळ्यार 8 जाण MLA वांगडा पुलीस स्टेशनार वचपाचें परमिशन घेवचें पडटा आनी आमकां आडोवपाक हांगा पुलीस दवरता. वॉट इज द सँक्टिटी ऑफ लॉ. म्हणजे होम मिनिस्ट्रीची परिस्थिती आज कितें जाल्या की 8 जाण तांकां भंय दिसपाक लागला. गुंडा आसा आमी वेपन हाडला. वी आर रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ पीपल हियर.
शी इज अ विक्टीम हियर. आय एम अ लॉयर, आय एम द पार्टी प्रेसिडेंट. MLA आसा, MLA जर आज पुलीस स्टेशनाच्या दारार रावन भीक मागची पडटा भितर येवपाक, जाल्यार सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनार येतलो कित्याक? येतलो कित्याक सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनार? कित्याक अशेंच करतले? So he can't call DGP. DGP won't pick up his call. Because we have made this call now, probably will be allowed. So are these police stations meant for common people, सामान्य लोकांक हे, काय हे फक्त पॉलिटिशियनांक? अरे ज्या मनशांनी हे पुलीस स्टेशन फोडले त्या हांगा राज्य करता, तांकां प्रॉब्ली भिता आसतले ते, तांकां भिता आसतले ते, म्हणून आज ते सामान्य MLA आनी हाका भितर येवपाक दिना. ही परिस्थिती आसा. आमी पुलीस स्टेशन फोडून येवना हांगा. आज जाणी पुलीस स्टेशन फोडले त्या सरकारा भितर आसा, तांचेर केसी जाल्ल्या, पूण ते सुकान जावन तांच्यो ऑर्डरी हे घेता, हे पुलीस आसा तांच्यो ऑर्डरी घेता. जाणी हे पुलीस स्टेशन फोडलें, जाणी पुलिसांक मारले, जाणी पुलिसांचेर फातर मारले, ते आज हांगा MLA आसा म्हणून तांच्यो ऑर्डरी ते घेता आनी आमकां हांगा भितर घेता. पुलीस स्टेशनां आसा पळय ती सगळी बंद करता. दिस इज वॉट इट इज. आय थिंक इट्स ओनली चॉयस. We have said law and order is out of hand. It's zala aata. Law and order is out of hand. Law and order is only meant for opposition. If you are part of BJP, na ED लागना, ना आनी कितें लागना. ना रे. तुम्ही आमकां हांगाच बसता आमी. तुम्ही आमकां दिसभर हांगा दवरा. सर तुम्ही इतक्या पयशे नेले हांगा अशें आमकां मेलीसून येयले हांगा आनी तुमकां कितें गेलो? रुलींग MLA आमकां केन्ना अशें पळोवपाक मेळना. आमकां सांगलो पियान ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्लो आमी फकत 4 जाणां भितर हाडटो. आमी फकत 8 जाणां येयला, 16 जाण येयला आनी आमी सांगलें फकत आमचे 8 जाणां भितर वचपाची म्हणून. आमकां फकत इन्क्वायरी करपाक जाय. ते कंप्लेन फायल केला ताजें कितें जालें तेजें एक्शन कितें घेतलें तें आमी फकत तितलें उलोवपाक जाय. आमी कितें एंडेंजर्ड. इज इट नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स? बरें न्हय कॉग्निजेबल ऑफेन्स जाल्यार तुमी NC करा आमकां दी, आमी वता फुडें. 8 जाणां कितें प्रॉब्लेम आसा? आनी त्या हांवें सांगलें ताका PIच्या चेंबरान 8 कदेली आसा, 8च जाण 2 जाण उबे रावपाक शकता आमी. कितें प्रॉब्लेम आहा? आमी मोर्चे हाडला, PI मारतले, डिसेंटवर अटॅक करतले. वॉट इज दीस? आय डोंट अंडरस्टँड. This is not the first time. But being advocate, also कितें law बीन आसा. तोच विचारलो ताका हांवें. BNS नांव हाडलें तातूंत कितें आनी गोवा पुलिसान 4 पेजीस जोडल्या काय म्हणून BJPचो ना. पुलीस हेडक्वॉर्टर खंय ट्रॅफिकान खंय, कारण दे कॅनॉट टेक ऑर्डर्स ऑफ द बॉसेस. Those who are holding police stations today are stooges of this government. Bore police station, lucrative police station. I say lucrative in apostrophe. You know what I mean. Are given to this police officer. Because ऑर्डरी घेवपाक तांकां ऑर्डरी घेवपाक शकता ते. आनी हांगा तीच आसा ऑर्डर. हांव इतलेंच म्हणटा, जाणी हे पुलीस स्टेशन फोडले तो आज पणजेचो MLA आसा. ज्या ताजी बायल थंय तालिगांव, ताणें ताचेर हात घालो, धुकल्ले. व्हिडिओ पिक्चर तुमी सगळ्यांनी पळयला. He accepted it also on Herald. पंच मेंबरान लोकांक भायर इविक्ट करचे पडले कारण ते मरूंक शकताले म्हणून. तेंय सगळ्यांनी पळयलां. इतलें आसून जर पुलीस स्टेशनाक जाग येना, तालिगांव आउटपोस्ट आसा तांचो, इट कम्स अंडर पणजी पुलीस स्टेशन jurisdiction. Why offence is not yet registered against that punch member MLA on the builder till today? Why not?
अजून पर्यंत ते गेले ते पंचनामा करपाक, ते पळोवपाक गेले. डिझास्टर मॅनेजमेंटान काल एडवायजरी काडल्या, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट. आज ते लोक रावता, परत ते इश्यू जालो जाल्यार तुमी गेले ते पळोवपाक. वॉट इज डिझास्टर मॅनेजमेंट? इज अ डिझास्टर ऑफ दीस गव्हर्मेंट. सो भारतीय जनता पार्टी कितेंय करूंक वचतले काय आमी प्रश्न करपाक येतकीर आमकां आडोवन दवरतले. वी आर नॉट गोइंग टू बच. 8 जाणांक वचपाक आमकां दिना, जो आमकां कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. आनी अंडर वॉट प्रोविजन दे आर स्टॉपिंग अस, दे आर नॉट एबल टू टेल अस. वी वील सीट हियर, अरेस्ट करता करूं. सवय जाल्ली आसा. आनी कोण तर PIBI आतां कशें PIBI ताका फेस करपाक लायलाय. वॉट कॅन ही डू? He is following the orders of his masters. Same situation जाला. पण question is, are Goans going to tolerate this any further? Should Goans tolerate this? And should a representative of the people who is an MLA here should be stopped from going to the police station, who is only come to ask? एक बायलेक हांगा धुकल्ली, बायलेचेर आघात जालो. बायलेचेर आघात जालो जाल्यार ते इज कॉग्निजेबल ऑफेन्स. जाल्यार ते ऑफेन्स रजिस्टर करूना ते विचारपाक ते आयला. तेज्या बरोबर आमी रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून ताजे पाठीराखे म्हणून आमी ताजे बरोबर आहे. परिस्थिती आज पोलिसांचेर हाडपाक पॉलिटिशियन जबाबदार आसा. आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ह्या गोष्टीचें उत्तर दिवचें पडटलें एज अ होम मिनिस्टर. वाय दीस इज हॅपनिंग? वाय सिटी पुलीस स्टेशन लायक पेंजीम पुलीस स्टेशन इज नॉट अलाउइंग रिप्रेझेंटेटिव्ह इनसायड. आमी मोर्चा हाडूना. 8 जाण भितर वता आमी सांगता. 8 जाण कसलो भंय? वी वील सीट हियर टील वी आर अलाउड इनसायड और वी आर अरेस्टेड एंड टेकन एंड देन वी वील डिसायड वॉट इज टू बी डन. लेट पीपल ऑफ गोवा डिसायड वॉट इज टू ऑर नॉट. आज बिल्डरांची लॉबी आज गोंयांत धर्मा कोण तो तांकां सांगता की कोण तो तांकां सांगता की तुमचें हांगा काम कितें, वी वील गिव टेक्निकल रिपोर्ट म्हणून. म्हणजे परिस्थिती एरगन्स पळय रे. कारण आज सेक्रेटरेटान वचत, आज तुमी एसेंब्लीन वचत जाल्यार तुका GA रजिस्ट्रेशन गाडयो दिसना. HR, CH, PA जी एस्टेट आसा पळय ती हांगा सेम परिस्थिती आसा. सो म्हाका दिसता कितें तरी करचें पडटलें. फक्त चोरूच येता पुलीस स्टेशन आज इतलें भिलां की दारां बंद करची पडली. अजून DGP 8 जाणां कॉल करून DGPन कॉल करूंक ना तांकां अजून. DGP रबर स्टॅम्प व्हडलो जाला आसतलो. दे आर नॉट लिसनिंग टू DGP जाल्यार DGPचो वॅल्यू कितें विचार ताका. आर दे नॉट लिसनिंग टू यू कम और यू कांट कॉल देम. आतां घेवचो ना फोन तो. दीस इज गोवा पुलीस. आज उगडे पडले गोवा पुलिसांक. रुलींग MLA जाल्यार ताका वेलकम करता खूब फावटी पयलीं. बट ऑपोजिशनाक कित्याक सदांच हाडना? रुलिंगांक ते थंयच्यान एक बटावडा च्या बी हाडून दिता. ते एक शॉप थंयच्यान बंद केलें जालें. दिस इज पीपल डोंट टेल हिम दॅट. आतां कायदो बदललो.